आणि एग्रेसिव्ह स्टँड घेतलेलो आणि आमची आयडियोलॉजी आहा गोंयकारपण हेजेच विक्री जाल्ली आसा. सो आमी आमचो प्रेसिडेंट आहा श्री विजय सरदेसाय, आमी ताका थँक्यू म्हणपाक सोदता. दुसरें म्हटल्यार युनिवर्सिटी इज अ टेम्पल ऑफ लर्निंग. सो वी विल नॉट अलाव एनी डायल्युजन ऑफ डॉमिसायल अँड कोंकणी. कोंकणी अँड डॉमिसायल म्हणटा ती कंपल्सरी आसपाकूच जाय. आता युथ काँग्रेस जे आसा तेंच्यांनी आमचेर एक असो आरोप घातलेलो. सो तांकां एक लोकांनी पळयल्लें आसा. सो तांकां आनी आमी काय सांगपाची गरज ना. तांकां सगळें कितें आसा तें कळ्ळें. आनी आमची पार्टी जी आसा एक स्टुडंट मुवमेंट पार्टी. सो आमचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आहा श्री विजय सरदेसाय, आमचो जयेश सर, आमचो पार्टी युथ फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट राज मलीक, दुर्गादास कामत, हे सगळे स्टुडंट मुवमेंटांच्यान वयर सरलेले आसा. आता आम्ही एक नवी कमिटी काढलेली आहे, एक प्रजय वायगणकर आणि रुणाल केरकर, टू मॉनिटर दुसरे कसले हांगा जॉब्स आहा जेचे डॉमिसायल एप्लिकेबल ना ते पर्सनली मॉनिटर करतले. एनीथिंग कम्स टुवर्ड्स अस रिगार्डिंग डॉमिसाईल इश्यू इन गोवा आणि आमचे गव्हर्नमेंट जॉब्स, वी विल टेक इट फॉरवर्ड. आणि दर एक भुरगो खंयचोय कोणाकडे इश्यूज आहा की बाबा गोंयकारांकडे अन्याय जाल्लो आहा, थंय आमची गोंय युथ फॉरवर्ड सदांच आसतली आणि सदांच तांकां पाठिंबो दितली. आयज आमच्या गोंयकारांक एक स्वाभिमानीचो दीस, कारण की जो इश्यू आमी घेवन फुडें सरिल्ले डॉमिसायल युनिव्हर्सिटीन 82 पोस्ट आहा, तो आमकां खंय तरी गोंयकारांक न्याय मेळ्ळो आसा. आणि काल तेंच्यांनी ती एडवर्टिजमेंट विथड्रॉ केली आहा. सो हेका लागून हांव मागता हे देव बरें करूंक सोदता आमचे दर एक युवकांचे, गोंयकार युथ जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आणि जे आमच्या फाटिंबा रावले, लेट इट बी बाय मेसेज, व्हॉट्सएप करूं जाल्यार फेसबुकार, सोशल मिडिया. आणि मेन आमी थँक्यू म्हणून सोदता आमचे डेप्युटी सीएम विजय सरदेसाय, जे आमचे फाटिंबो रावले लायक रॉक स्ट्रॉंग, की बाबा आमकां कशें घालून दिवना आणि आमच्या फाटिंबो इतलो सपोर्ट दिलो की आमकां खंय भंय दिसना. तशेंच आय वूड थँक सीएम प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे हे गव्हर्नर, तशेंच आमचे रेजिस्ट्रार रेड्डी, तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. कारण की हो इश्यू इतलो स्ट्रॉंग आसलो आणि असो न्याय मेळ्ळो आमकां की बाबा हो दीस सदांच आमकां याद उरतलो. आणि वी आर द मोस्ट हॅपीएस्ट पीपल रायट नाव, कित्याक गोंयकारांक आमच्या खंय तरी न्याय मेळ्ळो आसा. तशेंच आमी मागता की बाबा ह्या इश्यू खातीर जितलेय स्टुडंट्स आसले एंड दे हॅड अप्लायड फॉर दीस पोस्ट, तेंच्यांनी 1000 रुपया फी पे केल्ली, ती बाबा खंय तरी यांची रिफंड जावची. सो दॅट नो इट इज गामा कश्टाचे पयशे ते ऑफ दीस पीपल हू हॅव अप्लायड, आमचे गोंयकार भाव आणि भयण्यो ते. सो ह्यो पयशे रिफंड करचे अशें आमी एक मागणी घालपाची आता.